कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि जोसेफ सिक्वेराचे परत पेटले. पंचायतीन बागा वाठारांत बेकायदेशीरपणान दुकानां बांधल्यात. दुकानां बांदपाक पंचायतीन एनओसी घेतिल्ली ना म्हूण आमदारान 3 दुकानां मोडली. पंच जोसेफ म्हणटा दुकानां बांदपाक पंचायतीन थाराव घेतिल्लो. आमदाराक दुकानां मोडपाचो अधिकार ना. पंचायत खंय आतां प्रकरण पुलिसां मेरेन व्हरतली. पंचायतीन बागा बांदिल्ली दुकानां आमदारान मोडून उडयली. कळंगूट पंचायतीन कोणाचीच एनओसी घेनासतना बागा वाठारांत 3 दुकानां बांदपाक घेतल्यात म्हूण आमदार मायकल लोबोचो आरोप. मायकलान ही दुकानां मंगळारा मोडली. तो ह्या प्रकरणाची विजिलन्स चौकशी मागता. विलेज पंचायत कलंगूटान जेन्ना हांवें इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेणे कसलोच कोणाचीच एनओसी घेवंक ना, कोणाचीच व्हिडिओनसून एस्टिमेट करूंक ना, टेंडर जावंक ना, कांयच ना. ताका 60,000 हुंय जोसेफ सिक्वेरान दिले. हांव इतलें दिसारूंक सोदता की हे पयशे हुंयचे आनी कोणाक. हांव विजिलन्साक ही केस घालता. दुकानां बांदपाक पंचायतीन थाराव घेतिल्लो. ती बेकायदेशीर आसली तरी सुद्धा आमदाराक ती मोडपाचो अधिकार ना. पंच जोसेफ म्हणटा पंचायत प्रकरण पुलिसां कडेन व्हरतली. पुलीस कांयच करिना जाल्यार कोर्टान वतले. रेझोल्युशन घेतले पंचायतीन. आमी सगळे पंचायत मेंबर जाल्ले. लास्ट मिटिंगेन घेतले रेझोल्युशन की तांकां ही 3 शॉपां दिवची म्हणून. आतां तुका कोणाकूच अधिकार ना कसलेंय इल्लीगल जावनी तूं येवन तुजें मोडपाक, खंयचेंय स्ट्रक्चर मोडपाक कोणाकूच अधिकार ना. We have taken it in the meeting, today's meeting, to file a police complaint in the police station against Michael and that JCP. Let us see what the police also does it. All failing which we will move to the other courts. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. दिवाळी लागीं आयल्या. विकती खाणां आनी गोडशांचो भलायकेचे नजरेन दर्जो राखचो म्हूण एफडीएन पसरकारांक प्रशिक्षण दिवंक सुरू केला. फरसाण आनी मिठाई करतल्या पसरकारांक बुधवारा एफडीएन खास कार्यशाळा घेतली. परत धाडी घालून कारवाय करच्या परस पसरकारांकूच खाणा जिन्नसांचो दर्जो आनी नितळसाण राखपाचेर एफडीए आता प्रशिक्षण दिता. बाजारातले जिन्नस आणि मिठाई पळोवन घेयात. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान बाजारात तरेतरेची मिठाई येवंक लागल्या. नित्याक सण उत्सव लागीं पावले की एफडीए दुकानां आनी बेकरींचेर धाडी घालून भेसळी माल जप्त करता. भेसळी मालाक उजो घालता. पसरकारांचेर केशी घालता. ह्यो सगळ्यो गजाली करचे परस मिठाईवाल्यांक ट्रेनिंग दिवन नितळसाण आनी गिरायकांच्या भलायकेचे नदरेन गजाली जाग्यार घाल्ल्यो बऱ्यो म्हूण एफडीएन आतां ह्यो कार्यशाळा सुरू केल्यात. खाजगी कंपन्यांक धरून एफडीएच्यो अश्यो कार्यावळी आतां गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी जातल्यो. फाटले 2 वर्साक आमी जे मिठाईचे सर्वे केले, वी फाउंड सर्टन डिफिशियन्सीज विथ दीस पीपल. सो वी सेड एवरी टायम इट इज गेटिंग रिपीटेड, वाय नॉट गिव देम अ ट्रेनिंग एंड टेल देम वॉट इज द रायट वे टू डू इट. So as a part of the public-private partnership, we took the help of the companies, Marico. But if I do these programs at Margaon, give one company, Vasco, I give another company, and थंयच्या लोकांक traveling करपाची गरज ना. And the companies in their process of CSR, corporate social responsibility, they can do this work. So in that way, I am able to train many more people. गिरायकांनी मिठाई वा कसलेय गोडशाचे जिन्नस घेताना बिल घेवचे म्हूण एफडीए सांगता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. एफसी गोवान आयएसएलाची पहिली मॅच खाली. चेन्नई एफसीन आयएसएलाक जैतान सुरवात केली. बुधवारा सांजे फातोड्डे स्टेडियमार जाल्ले आयएसएलाचे गोंयचे पयले मॅचीन चेन्नईनान एफसी गोवाक मारले. स्टेडियम जवळ 80% भरिल्लो. गोंयान सुरवात अटॅकिंग केल्ली, मात गोल चेन्नईनान मारलो. पयले हाफाक गोवाचेर 2 मारले. ब्राझिलियन स्टार झिकोची स्टायल दिसली. गोवाचो खेळ अटॅकिंग आनी डिफेन्स फेल गेलो. एफसी गोवाक कितलेशेच यत्न गोलान कन्वर्ट करप जमले ना. Are you ready for it back home? It's game number 4 of the Hero Indian Super League 2014. Out of the dark and into the light come the players. And we will now pause for the playing of the national anthem of India. Captain Referee Penso blows his whistle. It's a lovely, well-weighted ball. Oh! So close. Excellent play from Erlang. Set up the counter-attack from Marcelinho. Pires. Marcelinho. Pires has gone forward. Robert Pires! Thought about the shot. Wasn't room. Of course, with Manchester United, French international as well. It's not a great cross, it's not a great clearance.
Into the danger area. It's into the net. We have our first Indian goal scorer. It's reward for his consistency and persistence. It's 1-0 to Chennai. And the ball in behind, defenders are facing their own goal. There could be all sorts of things here. It's a poor header away to begin with. Is there a penalty? No. But Balwant Singh. Elano. Of the first 45, here's the foul. Oh, no doubt whatsoever. Elano! Beautifully done! He's done it all through his career, and he's done it in the Hero Indian Super League. Thought he'd overcooked it. I thought it would go beyond him. But it just shows you, go chase that lost cause. Make something happen. Sylvester there, caught on his heels. And there he is, Gregory Arnold in. An important moment for FC Goa. Gregory has scored their first goal. Ready a blue shirt, streaming forward. Here's the chance for Martins. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.